बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचनो या सकाळींच्या फुडें आमी हांगासर जमल्या देवाक आराधन करूंक, ताची स्तुती गावंक, ताची बेसांवां आपणावंक. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप, तो आमचो मोग करता. सर्वायटा विघ्नांतले तो आमकां निवारता. आमी सर्वांनी संतोशान जियेजय, ददोसकायन जियेजय म्हणून तो अपेक्षिता. त्या देवा समोर आमी आतां दिब्येर पडून जेजूक आमच्या खालसांत मनांत आमच्या कुटुंबांत समाजेन ताका आमी स्वागत करया. गावन गायन नामान तुका देवा बापा आमच्या गायन बुकांत K6 पेज नंबर 150. संसारा रास करतेल्या महिमा तुका हेरसणारा. नमन तुका देवा बापा, जिवीत दिल्या सतेवता. सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका हेरसणारा. सल्ल्या दैविक शब्दा संसाराक उजवाड हाडना येयल्या. अर्गां तुका सोडवून दारा. अर्गां स्तनिया, अर्गां सोमिया, अर्गां सोम्या तुका आमी प्रणिपात करता. मनीस जावन आमचे संगी तूं आयलोय, संवसाराचो उजवाड तूं जावन आयलोय. तुका आमी निरंतर अर्गां दिवंक फावो, तुजी महिमा आमी गावंक फावो. होगला तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या पळवून सता. मनशाक नवे रूप दिलेल्या, स्तुती तुका कुरपे वंता. होगला तुका पाराक्लिता, जिवीत दिवच्या बळवून सता. मनशाक नवे रूप दिलेल्या, स्तुती तुका कुरपे वंता. स्तुती महिमा, स्तुती धनिया, स्तुती
मोगाचनो कीर्तन 105 सरस्वरा कर गांधिया ताचें नांव उलो मारा पर्जामध्ये ताची कृत्यां प्रगट करा ताका गितां गाया ताची स्तुती करा ताची ऐश्वर्यां वर्णिया ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा सरस्वराक सोदतेल्यांची काळजां उल्लासूं सरस्वराक सोदा ताची पदवी सोदा सदांकाल ताचें मुखामळ सोदा ताणें केल्ल्या ऐश्वर्यांचो आनी विस्मितांचो ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो निरंतरी उगडास करा वय मोगाचनो देव निरंतरी आमच्या जिवनांत बरेपण करनस आसा आमी सर्वांनी संतोषान जियेजय दादोसकायान जियेजय ताचे समोर आमी जियेजय म्हणून देव अपेक्षिता देखूनच ताणें आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारीं धाडलो चुकोवन गेल्ल्या मनशा कुळाक आपणा थंय फाटीं हाडच्याक ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारीं धाडलो आनी जेजू ह्या संवसारी येवन ताणें सांगलें आसा हांव आयलां बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणून हांव आयलां जुआंवचो वांजेल 10 अध्याय 10 ओळ आय हॅव कम so that you may have life, have it in abundance. ओय मोगाचनो आमकां सर्वांक नवें जिवीत जिवंक जाय बरोवन वमतोच्या मापान नवें जिवीत आमकां जिवंक जाय तोच जेजू मातेवाचो वांजेल 11 अध्याय 20 आनी 8 तावन 30 ओळ हांगासर म्हणटा येया म्हजे सरशीन तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितां वय मोगाचनो ह्या संवसारांत आयिल्लो हर एक व्यक्ती विशेव आशेता संतोष आशेता समाधान आशेता तर हो संतोष समाधान देवा थावन मात आमकां लाभता जेजू थावन आमकां लाभता देखून जेजू म्हणटा म्हजे थावन तुमी शिका हांव खालत्या आनी बळ्या काळजाचो देवाक हांवें निरंतरी मान केला देखून ताणें म्हाका नवें जिवीत दिलां आनी तेंच नवें जिवीत दिवंक देव आज आयतो आसा तुका आनी म्हाका नवें जिवीत दिवंक नवो बरवसो दिवंक नवो भावार्थ दिवंक त्या सोम्याक आमी परत्यान उलो मारया ताका आमच्या काळजा मनांत एक बरें बिडार आमी ताका आसा करया तो येवन दी आमचे संगी रावोन दी आनी ताच्या संतोषान तो आमकां भरून दी आमची पातकां बगसून नवें जिवीत तो आमकां फावो करून दी आमी गावया गायन नन्ना हत्तिरविरू ओ येसुवे आमच्या गायन बुकांत L24 पेज नंबर 168 ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah. Hallelujah.
जीवनांत आमी चलता आसतना सोम्या आमचो उजवाड जावन ये. मरणाच्या थंडीर आमी आसता आसतना आमकां नवें जिवीत तूं हाडून ये. ये सोम्या आमच्या जिवनांत, ये आमच्या कुटुंबांत, ये आमच्या समाजेंत, ये सर्वांतय तुजें बिडार कर आनी आमकां तुजो उजवाड दी. प्रामाणीकपणान जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. दुखांत आसतना सोम्या एका आवय बरी आमच्या जिवनांत तूं ये. कश्टां संकश्टार आमी आसता आसतना एका बापाय बरी तूं आमच्या जिवनांत ये सोम्या. तूं आमचे संगी आसल्यार कितेंच उणेपण आमकां भोगचें ना, कित्याक तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना सोम्या. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. जिवनांत आमी एकसुरपण भोगता आसतना सोम्या आमचो संगाती जावन तूं ये. कश्टांच्या वेळार, पिडेच्या वेळार, निराशपणांत आमी आसता आसतना आमचो डॉक्टर कशें तूं ये. आमचे संगी तूं सदांच राव सोम्या. तुजे विनय आमकां जिवीत ना, संतोष ना, ददोसकाय ना. ये सोम्या आमच्या जिवनांत सदांच आमचे संगी तूं राव. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
देवता सकट म्हणया हालेलुया 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 Come into our life, Jesus. Stay with us. Bless us, bless us. आम्हा समेस्ताचे तुझे आशीर्वाद होतो. भक्तांना तू आमकां बरो. नवे जिवीत आमकां दी. हालेलुया 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 हालेलुया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र संत पाऊल अशें म्हणटा. निमाणे उतर हे सौम्या सोवें रावून तुमी बळवंत जायजय. ताची पदवेदार सकतस तुमची सकत जायजय. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता ते कवच तुमी नेसाजय. आमचे झूज फकत मनशां विरोध न्हय, अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध, अंधकारी संवसाराच्या राजवटां आनी प्रभुत्वां विरोध. देखून तुमी देवाचे कवच नेसाजय. तो वळू वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानाक मुखार रावंक तुमी सक्तेल्यात. तितलेंच न्हय, अखेर पर्यंत पाटी पडटनाशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें. वय मोगाचेनो, आमचें सगळें जिवन आमी जेजूक समर्पण दिजय. जेजून दिवची ती सकत, जेजून दिवची ती सर्गींची सर देणी आमी निरंतर आपणाय जाय. त्या दाळा मात देवसाराच्या सर सक्तेंचेर जैत व्हरूंक आमकां साध्य जाता. देवसार निरंतरी आमकां पातकाक ओडूंक प्रयत्न करता. आमकां कळीत आसा जावंक पुरो आमच्या चिंतनांनी, शब्दांनी, करण्यांनी देवसार आमकां पातकाक ओडूंक प्रयत्न करता. पूण देवान आमकां एक स्वतंत्र स्पिरीट दिला. हिब्रूकारांक बरयल्लें पत्र 10 अध्याय वर्स 17 आमी अशें वाचता. I will never remember their sins anymore. पळया देवाचो मोग. हांव तांची पातकां केदींकच उगडासान दवरिसूं ना. ताच्या बदलाक हांव तुमकां नवी सकत दितलो, धैर्य दितलो, घटाय तुमकां हांव दितलो. सैतानाच्या सर जाळां वयर जैत व्हरूंक जाय ती घटाय तुमकां हांव निरंतरी दितलो. तर मोगाचेनो, आयच्या दिसा आमचें सगळें जिवन आमी जेजूक समर्पण करया. I have come so that you may have life म्हणलो जेजू. बरोवन वमतांच्या मापान जीवन दिता म्हणलो तो जेजू हांगासर आमचे समोर आयतो आसा. आमचेर तो ताची नदर घालता. ताका आमी आमच्या जिवनान स्वागत करया आनी आमचें जीवन संपूर्ण तरान ताका आमी समर्पण दिवया. आनी आत्म्या म्हज्या भिये नाका म्हणलें खंतार गावन जेजूक आमी आमच्या जिवनान स्वागत करया.
आमच्या गायन बुकांत P2 पेज नंबर 193 आत्म्या म्हज्या अधीर जायनाका भियेनाका देवाचेर भरवसो दवर जैताच्या वाटेन तूं चलतलोय. अधीर जायनाका काय भियेनाका म्या मोजातूं अधीर जायनाका काय भियेनाका. तुजो विश्वास देवाचेर दवर भियेनाका तो तुका सदांच राखतलो. कष्ट संकश्टार आसतना तो तुजे सवय समकतलो. तुज्या उजव्या हाताक धरून तो तुका सोलोन व्हरतलो. विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तुझं नासा. दोंगराच्या रुका झळा तुझा कोणे वता सोम्यान तुका उजव्या हाता उखलून धरला. म्या मोज्या तूं अधीर जायनाका काय भियेनाका म्या मोज्या तूं अधीर जायनाका काय भियेनाका. मोगाच्यानो आमचे जीवन संपूर्ण तरान देवाक जेजूक आमी समर्पण दिता आसतना आमच्या काळजा मनात आसची सर त्या सावा इरा दे आतां आमी त्याच सोम्याक समर्पण करया. आमकां सर्वांक संतोष जाय ददोसकाय जाय उल्हासान आमकां जियोंक जाय. जो कोण देवाचेर आपलो भावार्थ भरवसो दवरून जियेता ताका कितेंच उणेपण जावचें ना. सांगत हांगासर सभा जाणांनी तांची तेसावां दिल्यांत ती आमी देवा समोर दवरया. तांच्या सर गरजां पासत आमी विशेश तरान ह्या घडये मागया. जल्मा दिसाचो उगडास काडन देवाक अर्गां दितात. जोसेफ डिसोजा तिरुप्पूर, एलन पिंटो बेंदूर. पहिल्या वर्साचो जल्मा दिवस आचरण करता शे हॉलन्स डिसिल्वा कलिना टावन. आबेल मिनेजस दुबय UAE टावन. आणि 84th बर्थडे आचरण करता कॉसेस क्रास्ता कुलशेकर टावन. हांचे पासत आमी विशेष तरान मागया देव तांकां बरी भलायकी शांती समाधान ददोसकाय फावो करून दी. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थने सुम्या. सांगत सभार जाणांनी देवाक अर्गामीस हांगासर भेटयला. जेरोम साल्डाना अँड फॅमिली पक्षिकेरे, सियान स्मिता मॉरस पक्षिकेरे, शरल डॉली डिसोजा पलिमार, पौलिन एंजेलिन लोबो वॉमंजूर आणि लॅन्सी पिंटो देवाक अर्गामीस भेटयता. ताणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासत हांचे सांगी मेळोन आमची सर वैयक्तीक तेसावां अर्गां बलिदानां देवाक आमी पेटोवन म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थने सुम्या.
सबार जणांनी बरी भलायकी जाय म्हणून हांगासर मागणी धाडल्यांत सबार जाणां विविध तराच्या पिडेंत वळवळतात. कॅन्सर, हार्टाची पिडा, पाठदुख प्रत्येक जावन जॅनिस मारिया अल्मेडा मुलकी बऱ्या भलायके पासत ताणें मिसाचें बलिदान भेटयलां. देव ताका बरी भलायकी फावो करून दी. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थने सुम्या. सांगातास कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो उगडास कान हांगासर सबार आनी त्या संबंधिल्यांत सोल ऑफ युनिस डिसोजा नक्रे, सोल्स इन द पर्गेटरी बाय अनिता पिंटो निर्मार्गा, देवादीन साल्वादोर फेर्नांडीस उजिरे, देवादीन जोसेफ आनी आयडा मार्टीस उजिरे, देवादीन मेल्विन आनी साल्वादोर फेर्नांडीस उजिरे, देवादीन सिसिलिया पिरेरा ब्रह्मावर, देवादीन ॲग्नेस कार्डोजा महिम, देवादीन रिचर्ड डिसोजा बारकूर, देवादीन रॉबर्ट डिकुन्ना पिदमाले, देवादीन आयरीन रीटा मिनेजस खासिया, 92nd बर्थ एनिवर्सरी जूडिथ मस्करेनस कंकनाडी, देवादीन लीना मोंतेरो संतेकट्टे, देवादीन साल्वादोर फेर्नांडीस बेलतंगडी आनी घरच्या आल्मा पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां. लॅन्सी पिंटो हांकां सर्वांक देव तांची सर पातकां बोगसून ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आयकमचें प्रार्थने सुम्या. मोगाचनो आतां आमी दिंबेर पडून आमचे समोर खरोस हजारासच्या जेजूक आमी नमन करया. गावन गायन ये त्या व्हडा सक्रामेंता. तुवें तांकां उंडो दिलोय. ससुवातांत वासुलो. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडून सफळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां देण फावो कर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
मिसाचें गितां दैवगेना बुकांती प्रवेश गीत आमी घेवया पयलें गीत नंबर ये 8 5 22 पेज नंबर 22. Gavya nove ye gitami navadiyami amcha somya vandun taka bhakti nami harsiyami amcha raya tale ubarun somya karsiya hat vair ubarun taka bob maria सर्वामी मेळो ताका वर्णिया उपकारांताच्या अर्गामी दिव्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार राजा येवसो जालो. इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव ह्या नांवान ताका उलो मारतेली. वय मोगाच्यानो आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आसांव आनी केवळ 4 दिसांनी आमी नातालांचें फेस्त आचरण करतले. हांव जेजू आमच्या जिवनांत येवसो आसा. जर तर जेजून आमच्या जिवनांत येजय तर आमचे थंय कितें ना कितें नवें सांव आमी हाडी जाय. हांव 4 म्हयन्यां खातीर भायर गेल्लो रोमाक. म्हज्या जिवनांत इल्लें नवें सांव हाडी जाय म्हणल्यार उद्देशान हांव गेल्लो. तशेंच आमी सर्वांनी आमच्या जिवनांत कितें ना कितें नवें सांव हाडी जाय. जें कितें वायटाच्यो संगती आसात त्यो आमी खाण उडय जाय आनी देवाच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करी जाय. तर मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया देव आमकां जाणवाय दिवन दी, ताचो उजवाड दिवन दी, ताची सकत दिवन दी. जें कितें उणेंपण आमचें थंय आसा, जें कितें आमकां पातकाक वडटा तें खाण उडोवंक आनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक, प्रामाणीकपणान आमचें जिवन जिवंक, सतानितीच्या वाटेन चलोवंक जाय ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आतां भावनो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया. देवा बापा लागचें भोगसाणें मागया. संगी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो बेगीन सुद्दां संकवार मळये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या परजेची मागणी दयेन आयक. आमचे मनशा सैंब घेवन येता त्या तुझ्या एकल्यास पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसतां. तो वैभवान येतलो तेन्ना ससनाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतां. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता.
ससनाच्या ससनात. आमेन. झेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनाच्या दुवे संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुजलेमाच्या दुवे संतोष भरीत जा, सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेलें फर्माण सर्वेस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मनाक ताणें पाठी धांवडायल्यांत. इस्रायलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हणून बिरांदरची गरज ना. त्या दिसा जेरुजलेमा विशीं अशें म्हणटलीं, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळूंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो, तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो. देवाचें उतर. देवाचे बडोपकार. श्लोक. तुमी नितीवंतानो सौम्यातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. श्लोक. तुमी नितीवंतानो सौम्यातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. विणे वाजोवन सर्वेस्पराक अर्सिया. 10 सर्यांच्या किन्नारेन ताका संगीत करा. ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन विणे वाजोवन उल्हास बरी ताळ्यान ताका नावाडा. श्लोक. तुमी नितीवंतानो सौम्यातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. सर्वेस्पराची मांडावळ सशनाक बाळटा. ताच्या काळजाचे अत्रेग संततीच्या संततेक तगतात. कोण परजा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता. कोणा परजेक आपलें दायज करून ताणें विसलां, ती करींच बागी. श्लोक. तुमी नितीवंतानो सौम्यातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाळ. ताचे सवें आमच्या काळजाक कोरोसो संतोष भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. श्लोक. तुमी नितीवंतानो सौम्यातय उल्हास करा, ताका एक नवें गीत गाया. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे मदल्या देवा, आमच्या राया आनी शासका, आमच्या सौम्या देवा, ये आनी आमची सडवण कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सौम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटास म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक
कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. तुमी नितीवंतानो सोम्यातय उल्हास करा. ताका एक नवें गीत गाया. कीर्तन 30:2 हो श्लोक आमी सबारपटी आत्तां मिसाच्या वेळार उसारलो. तुमी नितीवंतानो सोम्यातय उल्हास करा. ताका एक नवें गीत गाया. वय मोगाच्यानो, जेजूच्या मरणा वरवीं देवान तुका आनी म्हाका नितीवंतपणांत नेटयलां. पातकातावन ताणें आमकां सुटका दिल्या. सर्गा राजावेची वाट ताणें आमकां दाखोवन दिल्या. देखून दिसपडटें आमी उल्हासान संतोशान दादोसकायान आमचें जिवन जियेजय आनी धन्या देवाक गितां गावन ताका आमी आराधन करी जाय. आनी तशेंच घडलें एलिझाबेथीच्या घरा. जेदवां मोरी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली तेदवां जाकरी आनी एलिझाबेथीच्या घरांत उल्हास आयलो. दादोसकाय आयली. संतोश थंयसर बरोवन वमतालो. कोणा लागीं देवाचें काळीज आसा, देवाचें मोन आसा, थंयसर संतोश बरोवन येता, उल्हास बरोवन येता, दादोसकाय वाडोवन येता. मोगाच्यानो, तुजें आनी म्हजें जिवन अशेंच जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां जिवन म्हणलें देणें दिलां, जिवीत दिलां. आमकां कळीत आसा आजकाल जायते तरणाटे तरणाटी सट्ट करून मरतात. हार्ट एटॅकय आनी कसल्यो पिडा. पूण देवान आज तुका आनी म्हाका आजून मुनासर जिवंत दवरला. आमी 7 सक्रामेंत आसा म्हणटा. कितले सक्रामेंत आसात आमच्या इगर्जेन? कितले? 7 सक्रामेंत न्ही गे. आनी एक सक्रामेंत आसा, ते जावन आसा ही आतांची घडी देवान दिल्ली. हो एक सक्रामेंत म्हणून आमी वळखून घे जाय. जर तर देवान आमकां आज सकाळीं उठोवंक हो उस्वास दिवना तर आमी देवा समोर येवन ताका अर्गां दिवंक शकते ना. पूण देवान आमकां ही आतांची ही घडी दिल्या. जर तर आमी जिवंत आसा तर आमचें जिवन हर एका दिसा उल्हासान आसूंक जाय, संतोशान आसूंक जाय आनी आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. मात्र न्ही, एकामेकाचें बरेंपण आमी वळखून घेवंक जाय. मोरयेन आनी एलिझाबेथीन अशेंच केलें. मोरी एलिझाबेथीच्या घरा आयिल्ल्यान थंयसर इतलो संतोश भोगलो की तांणी एकामेका विशयांत बरेंपण उलोवंक सुरू केलें. आनी एलिझाबेथ म्हणाली, देवान तुज्या जिवितांत कितें घडटा तें म्हणून फात्ती तूं भागी. वय मोगाच्यानो, देव आमकां सर बरें करूंक अपेक्षिता. आनी जो कोण देव आमकां बरें करता म्हणून फात्ती येता ती जावन आसात भागी. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा बऱ्या बसावण्यांचो देव. वायट करूंक ताका केदींकच नाका. देखून आयच्या पयल्या वाचपांती आमी आयकलें जफनाया प्रवादीच्या पुस्तकांत, सियोनाच्या दुवे संतोशान बोब मार, इस्रायला उल्हासान गितां गा. जेरुजालेमाच्या दुवे उल्हास भरीत जा. सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. पळया कितले पुणी हांगासर प्रवादी म्हणटा, संतोशान बरा, उल्हासान बरा, दादोसकायान बरा. कित्याक देव तुमचे संगी आसा. देव तुमकां केदींकच सांडिना. देव तुमकां राखून व्हरता.
सैतानाच्या जाळांतले तो तुमकां राखून व्हरता देखून संतोष भरीत जाया. देव तुमचे थंय आसचे उणेपण तोच भरती करून दितलो आनी संतोशान तुमकां भरतलो. तर मोगाच्यान आमचे दोळे आमी धांकया, आमचें जिवन आमी देवाक समर्पण दिवया. सर आमचे लागीं आसा तें सगळें ताचें देणें, देवान दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा म्हूण वळखून घेवन ताच्या बराबर सोलोवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. सोहार नायल्या स्वीकार कर बापा, वायंदा कसो हार नायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा. स्वीकार कर काणिक मोगाची वो तामचेर कुर्बेशी व दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें, सर त्या सावन सोवें, सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी एक्या पयसुबेच्या अदाबा सवेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन तुनसू आमकां आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडून येसो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अवकार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळोवंक आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी
जेजून आपल्या पवित्र हाताने उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसत ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो ढास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळे बाबा आणि सगळ्या याचकी वर्गा बराबर तिका प्रिधी मोगांत वाढय. पुनर्जीवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा बहिणीची काकोळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्यांत समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आवकाव मरिये, देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धर्मदुधा आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाच्यानो परत आमच्यो सर गरजो, वैयक्तीक गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो, सगळ्या समाजीच्यो फिरगजेच्यो गरजो देवा समोर दवर न्हू. जेजूची शांती समाधान आमच्या काळजा मनांनी रास करूं म्हणून मागो न्हू. जेजूनच शिकयलें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं, विघ्ना आनवारांतलीं, पिडे शिडेंतलीं, एकसुरपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. मोगाच्यानो आमी प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारार
शांती रास करच्या पासत आमी मागया. युक्रेनांत गाजा स्ट्रिपांत शांती ना, लढाई चलून आसा. सगळ्या संवसारार देवाची शांती रास करूं म्हणून आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमकां संतोश दिवच्या पासत संवसारी आयिल्लो देवाचो एकलोच पूत शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E18 550 आणि सो पेज नंबर 56. ये मुझ्या काळजा स्वागत करता, तुझ्या येण्या राखून रावता. ये बेगी ये लालेन मागता, ये तू सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला, काळजा दर उघडून रावला. तुझे घरी येऊन पावला, काळजा दर उघडून रावला. प्रार्थुया. बोवर्त्या देवा, आमच्या मोगाळा बापा, या तुझ्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका कालती रावाशें कर आनी हे परी आत्म्याचे आनी कुडीचे तारण सुबामपणान आमकां मेळोवन दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. ये जेजू आमच्या सोम्यान सोडय आमकां पातक्यांक धन्य अमृत आमच्या जिवाच्या.